सांखळे म्युनिसिपल कावन्सील टोटल 13 मेंबर आसा. इतले 7 मेंबर कुंदा लक्ष्मीकांत मडकर, ज्योती प्रवीण ब्लेगन, राया विनायक पार्सेकर, अंसिरा रियाज खान, राजेंद्र रमेश अमेशकर, धर्मेश प्रभुदास सगलानी, राजेश विश्राम सावर ह्या 7 मेंबरांनी आदले जे चेअरपर्सन आशिल्ले श्री यशवंत मडकर हाचेर नो कॉन्फिडन्स हाडलेले. त्या प्रमाणे आज मिटींग फिक्स जाल्ली. जे मिटिंगेचो प्रिजायडिंग ऑफिसर जावन आशिल्लो श्री राजेश एस आजगांवकर, डेप्युटी कलेक्टर एंड सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट सत्तरी, आणि आज ती अडिजांक सुमार मिटींग कंडक्ट जाली. आणि त्या प्रमाणे हे मिटिंगेक 7 मेंबर आशिल्ले. कुंदा लक्ष्मण मडकर, ज्योती प्रवीण ब्लेगन, राया विनायक पार्सेकर, अंसिरा रियाज खान, राजेंद्र रमेश अमशेकर, धर्मेश प्रभुदास सगलानी आणि राजेश विश्राम सावर. आणि 7 मेंबरांनी नो कॉन्फिडन्स मोशनाच्या फॉर मतदान दिल्या कारणान हे मतदान नो कॉन्फिडन्स मोशनाचे 7-0 असे पास जाल्ले आसा. हांव जनतेच्या नजरेन हाडूंक सोदता युडी मिनिस्टर आमचो बाब मिलिंद नाईक एक एक्सपिरियन्स राजकारणी 3 फावटी आमदार निवडून येयला. आमचे सीएम दोनूच टर्म जाले, मग तेजे 3 टर्म जाले. तेणी जे प्रमाणे स्पिडीन नोटीस काडली आनी प्रीपोन केल्ली आनी आमकां कोर्टान धांवचें पडलें, तेजे खातीर हांव एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता. ताका प्रोसिजर आसता. कोणी कंप्लेन दिल्ली ताका प्रोसिजर आसता. पयलीं म्हणजे चीफ ऑफिसराक नोटीस धाडची, कंप्लेन दिवची पडटा. चीफ ऑफिसर डीएमए फॉर्ड करता, डीएमए युडी सेक्रेटरी फॉर्ड करता, युडी सेक्रेटरी युडी मिनिस्टराक फॉर्ड करता. आनी आमची कंप्लेन हालींच राजेश सावळाचेर आनी राया पार्सेकराचेर हालीं रिसेंटलीच कंप्लेन केल्या. म्हयनो जावंक नासतलो. 12 तारखेर कंप्लेन फायल केल्या आनी ऑफ एप्रिल कंप्लेंट फायल केला and they have given a notice on काल दिला 15 4 दिसां भितर 4 दिवसा भितर काढला. 4 दिसां भितर फास्ट फॉरवर्ड करून तेणी हियरिंग दवरलेलें. हांव एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता. आमचो साखळेचो एक नागरीक बाब सुदीप भगवंत च्यारी हेणे कंप्लेन केला अगेन्स्ट सिटींग काउन्सिलर मिसेस सुभद्रा सावेकर डेटेड 26/10/2018. 26/10/2018 इतली कंप्लेन आहा तेजे पळय, इतलीशी लेटर आहा. हेजे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन हियरिंग नोटीस कित्याक सर्व जावंक ना? डिमोलेशनूय जावंक ना. हेजे कित्याक काय एक्शन घेवंक ना? युडी मिनिस्टर विचारूंक सोदता. 2018ची कंप्लेन पयली काय 2021ची कंप्लेन पयली? हो प्रश्न म्हाजो. आमकां हे पोजिशन दिले आनी आज आमी ह्या लेवलाचेर आमच्या हुकुमशाही चेअरपर्सनाक घेवपाक सक्सेसफूल जाले. गेल्या 10 दिवसांत जितले त्रास आमी 7 जाणांनी भोगल्या तुमकां सांगपाक आमी शकना. त्याच बरोबर हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्यावर वाड्याच्या लोकांक जेंच्यांनी आमकां आमचो कावन्सिलर परत हाडून ही म्युनिसिपालिटी दिवपाक शक्य केलें. त्याच बरोबर हांव सगळे जनते कडेन कळकळीची विनंती आसा, नॉट ओन्ली सांखळेच्या तर येता ती 5 इलेक्शनां जी जावपाची आसा ह्या फटींग सीएमाक आनी ह्या फटींग बीजेपीक अजिबात मत्त करूं नाका. कारण हेंचे हुकुमशे जे राजकारण चल्लां, जे हिशोबान हे जबरदस्ती करून लोकांक आपले मत्त आपले सायडीन मारूंक लायतात, हे राजकारण न्ही. आनी हे तरी आमचे संस्कृती न्ही, हे आमची संविधानूय न्हू. तेन्ना लोकांनी हेंचें तोंड म्हणटा ते ह्या इलेक्शनाक दाखोवपाक जाय. आनी येता ते विधानसभेकूय आमी तेच दाखयतले. हेंकां म्हणटा ते कायमचे घरान बसोवंक जाय. इतलेंच म्हणून हांव देव बरें करूं. ह्या आमच्या सांखळेच्या चेअरपर्सनच्या अगेन्स्ट हितूर म्हाजो जो विश्वास म्हणजे न्यायपालिकेचेर विश्वास आहा तो अदीक सदृढ जाल्लो आसा. सगळ्या गोष्टीक आमकां न्याय मागपाक सरकारा कडेन न्याय मागपाक न्यायपालिके कडेन प्रत्येक गोष्टी वयच्यो पडटा. आनी म्हाका ह्या आमच्या गोंयचे लाडको सीएम म्हणटात ताका प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आमकां खूब त्रास केले. जितको आमकां त्रास करता तितके आमी स्ट्रॉंग जातले हो आमकां संदेश दिवपाचो आसलो. लास्ट मोमेंटाक पुलिसाचो वापर केलो, लास्ट मोमेंटाक नोटीसी काडल्यो, युडी मिनिस्टराचो वापर केलो आनी आमकां त्रास केले. जितके आमकां तुमी त्रास करता तितके आमी स्ट्रॉंग जावन उबारतले. आनी हे आमी जे संघटीत जे जाल्ले आसात लोक सांखळेसून हांगासर ते येणारे
विधानसभेच्या इलेक्शनाक अशेंच आमी संघटीत रावतले आनी तुका तुजो जागा दाखोवन दितले. हांव म्हणटा की तुज्या वांगडा मोदीजी आसतलो, तुज्या वांगडा JP नड्डा आसतलो, तुज्या वांगडा अमित शाह आसतलो, पूण आमच्या वांगडा देव आहा, देव बोडगेश्वर आहा. तोच तुजो न्याय फुडें तो आहा तो एक येणारे 22च्या इलेक्शनात तूं करचो. 22च्या इलेक्शन फ्री कोणूय जावं शकता, म्हणजे येणारे विधानसभेन हांव म्हणटा की तुका न्याय जो आहा न्हू तो देव बोडगेश्वरूच करतलो. देव बरें करूं.